जेजूचो पाटलाव कोत्ता जाल्यार आमी दोन मनोभाव मनांत धरूंक जाय. पयलो म्हणजे भितरल्यान आमी सारकी स्वतंत्र रावंक जाय. हिंच्याच वस्तूक आमी चिटकोन रावंक फावना आनी कसलीच अपेक्षा आमी धरूंक फावना. ताचो पाटलाव करता जाल्यार म्हाका बरें घर मेवतलें, बरें जेवण मेवतलें असली अपेक्षा ना. कोल्यांक दोली आसात, सुकण्या वेल्यांक घुंटेर आसात, पूण मनशाच्या पुताक आपली तकली धरूंक खंयसरूच जागो ना. तर हे परी भितरल्यान स्वतंत्र रावंक जाय आनी कसलीच अपेक्षा धरूंक फावना, एक्सपेक्टेशन. दुसरो म्हणजे तिचो ताणें आमकां सांगलां, ताचो पाटलाव करता जाल्यार कोणाकूच आमी चिटकोन रावंक फावना, फकत ताका. ताचो पाटलाव करता जाल्यार ताच्या सवें आमचें जिवीत घडोवन येवंक जाय आनी ताचे सवें आमी दुसऱ्यांचो मोग करूंक जाय.